पंचायती निवडणुकीचो निकाल हांगा काणकोणच्या डेप्युटी कलेक्टरांच्या हॉलांत जाता आनी एकूण 7 पंचायती खातीर 172 उमेदवार आसात। खोल पंचायत, आगोंद पंचायत, श्रीस्थळ पंचायत, पैंगीण पंचायत, गांवडोंगरी पंचायत, खोतीगांव पंचायत आनी लोलये पंचायत अशे एकूण 7 पंचायतींतलो 172 लोकांचो रिजल्ट कॅन्डिडेटाचो रिजल्ट जाता। पक्ष पातळीचेर जरी ह्यो निवडणुकी जावना तरी BJPन कॅन्डिडेट घातलेले आसा आनी जे असेंब्ली इलेक्शनां जे BJPच्या विरोधात कॅन्डिडेट आशिल्ले, इजदोर फेर्नांडीस आशिल्लो, विजय पै घोट आशिल्लो, मागीर जनार्दन भंडारी आनी हेर उमेदवार आशिल्ले, हेणी सगळ्यांनी एकठांय जावन युनायटेड ऑपोजिशन फ्रंट तयार केल्लो आसा आनी ह्या फ्रंटाच्या अंडर कॅन्डिडेट घातलेले आसात। गोंयचो स्पीकर आनी काणकोणचो आमदार रमेश तवडकर हेची घरकान्न जी आसा सविता तवडकर ही पैंगीण पंचायतीच्या आमोणे ह्या वार्डांतल्यान हे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता। तिचेर सगळ्यांच्यो नजरो लागलेल्यो आसा की हे 1 to 1 जातलें इलेक्शन काय सिंगल फायट जातली। आनी एक गजाल ती अशी आसा की काळशी पैंगीण पंचायतीचो काळशी म्हणून जो वार्ड आशिल्लो तांकां मारले जवळ जवळ 16 किलोमिटर वयचे पडटाले म्हणून तेणी इलेक्शनाक बॉयकॉट करपाची प्लॅनिंग केल्लें आनी शेवट तांकां मामलेदारान डेप्युटी कलेक्टरान कन्विन्स करतकीर तेणी मतदान केल्लें आसा। एकूण 3 अनओपोज उमेदवार काणकोणान निवडून येयल्ले आसात, एक पैंगीण पंचायतींतल्यान, एक गांवडोंगरी पंचायतींतल्यान आनी एक श्रीस्थळ पंचायतींतल्यान। इतिहास असो आसा की निवडून येतात, सरकाराक गाळी मारून जे पक्ष आसा आनी हेर जे उमेदवार आसा ते निवडून येता, लोकांचे विश्वास जिखता आनी निवडून येता आनी मागीर खंय तरी डेव्हलपमेंटाचें नांव सांगून सरकारी पक्षांक तेंको दिता, सरकारी पॅनलाक तेंको दिता। कावंटींग चालू आसा, लायव्ह अपडेट आमी तुमचे मेरेन पावयत रावतले। स्टुडंटां खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर।